केप्यां बार्शे वाठारांतल्या लोकांचो उदकाचो प्रश्न सोडोवपा खातीर सौर उर्जेन अधिकारीत यंत्रणा बसयल्या। ह्या यंत्रणाचे आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारान बिरेस्तारा पळोवणी केली। लायट नासली जाल्यार ह्या सौर उर्जेचेर आधारीत यंत्रणाचो वापर करून लोकांक उदक मेळटले। थळाव्या लोकांची उदकाची गरज भागोवपाक खातीर जाय सारकी पायपलायन आसा, पूण लायट गेली जाल्यार कितें करप होय प्रश्न आशिल्लो। देखून सौर उर्जेचेर चलपी यंत्रणा बसोवन होय प्रश्न सुटावो केल्ल्याचे बाबू कवळेकार सांगता। आज एक आमकां बरी खुशी भोगता की सुरवात करता आसतना आनी पाणी करता आसतना जे सोलर एनर्जी जेची आमी सुरवात केल्ली पयली आनी कंप्लीट केल्ले की तेका ह्या भागांनी जेन्ना जैकाची लायन म्हणून बार्शी गांवांक हाडल्या। बार्शी गांव जावं बाळ्ळी गांवाचो कांय भाग, बेलवड्या खड्डे आनी बार्शीचे सगळे वाडे हांगा 35 कोटीची आमी लायन पयलींच हाडली आसा। ती लायन घालून सगळी कंप्लीट जाल्या, फक्त कनेक्शन दिवन लायन चार्ज सुद्दां केल्या, उदक सोडपाचें उरलें आसा। पूण ती लायन जी आसा ती 35 कोटीची लायन जी जैका ती आमी घालून कंप्लीट केल्ली आसा। पूण तेजे भायर सोलर एनर्जींतल्यान 37.5 लाखाची आमी आनी हांगा सोलराचे 7 कडेन प्रोविजन केला, जेणे करून केन्नाय ही 35 कोटीची लायन घातले उपरांत सुद्दां जेन्ना केन्ना लायट वयता आनी कितें जाता तेन्ना लोकांक त्रास जावचो न्ही, लोक उदका पासून वंचीत रावची न्हू म्हणून प्रिकॉशन म्हणून ती लायन आसतना सुद्दां सोलर एनर्जी हेतूंतल्यान आमी आनी प्रोविजन केला, जेणे करून 7 कडेन हे लायिल्ले आसा।